हॅलो फ्रेंड्स, आयज आमी एग ऑमलेट कोत्ता विथ पटेटोज अँड मशरूम्स. आतां आमी हाफ प्रेपरेशन हिंगा केल्लें आसा. हिंगासोर आमी बिटन एग्स दोन एग्स बीट केल्या 2 तांतयां आनी ती तितून इल्लें सॉल्ट एड केलां आनी तें घातलां आनी तेजे वयल्यान आमी बारीक स्लायस केल्या पटेटोचे आनी ते वयल्यान सारकें मांडून घेतल्या आनी त्या उपरांत तेचेर ब्लॅक पेपर घातला. सो नेक्स्ट आमी पळय आतां हिंगा मशरूम्स कातरून दवरल्या ते आतां हांव फ्राय कोत्ता आनी मागीर कितें करपाचें तें दाखयता. ओके, हितून हांवें आतां थोडें ऑयल एड केल्या. ओके, जस्ट अबावट 1-2 टेबल स्पून आनी मातशें गरम जावन दी. आतां आमी तितून मशरूम्स एड कोत्ता आनी मातशें ते टोस्ट कोत्ता. ओके, ते मातशें बरें फ्राय करपा जाय. तितून मातसो कुकींग प्रोसेस फास्ट जाता आनी मातशें टेस्टी जाता. हितून इल्लीशी आतां आमी सॉल्ट एड करुया, जस्ट अ पिंच ऑफ इट. आनी हांव सगळें भाजल्या उपरांत मागीर तुमकां नेक्स्ट कितें करचें तें दाखयता. हें पळय आतां हांवें सगळे ते मशरूम्स भाजून घेतल्या आनी नेक्स्ट आतां हितून आमकां इल्ले ऑनियन्स घालचे आसा, टमेटो. सो ते हांव कातुत्ता आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें करचें तें नेक्स्ट. ओके, आतां आमी नेक्स्ट हिंगासर परतून 2 तांतयां बीट केल्या आनी ती तेजे वयल्यान घालता. आनी सगळीं सारकी स्प्रेड करपाची, सारकें कोट जावपाक तें. आतां हेचे वयल्यान नेक्स्ट आमी मशरूम्स जे आमी आतां फ्राय केल्ले ते सारके घालता. या हेचे वयल्यान मागीर आमी इल्लो ब्लॅक पेपर उडोवया. आनी 3 एग्सांनी घेतल्या ती बीट करून आनी एक लेयर घालपाचो वयल्यान. ऑमलेट बाबा. सारकें स्प्रेड करपाचें. नेक्स्ट आमी 3 टोमाटां, 2 स्वीट पेपर्स आनी 2 कांदे कातुत्तेली तितून एड करपाक. Tomato. हे पळय हें आतां आमी कातरलां
सगळें रेडी आहा आनी आतां आमी पयले ऑनियन फ्राय करतली आनी मागीर स्वीट चिली आनी टमॅटो. सो आतां आमी इल्लें तेल घालता आनी तितून ऑनियन्स घालल्या आनी ते बरें फ्राय करून घेवया. पळय आतां आमी तळसून जालो. सो आतां आमी तितून इल्लो पेपर घालता, स्वीट पेपर, आनी तो बरो मिक्स करता, टोस्ट करता. आतां आमी तो फ्राय केला. आतां तितून आमी ऍड करता टमॅटोज स्लायस केल्ल्यो. चड भाजपा नाका, मातशें. आतां आमी तितून इल्लो गरम मसाला ऍड करता, अबाउट हाफ टेबल स्पून. हें सगळें मिक्स करून जालें. आतां आमी हें सगळें तितून घालतली, एक लेयर कहो, आनी सारकें तें स्प्रेड करपाचें. तरेन तें दिसता मागीर आख्खें स्प्रेड केल्या उपरांत. हेजे वयल्यान आमी चीज घालपाचो ग्रेट करून. आमी हो पळय आमच्या भुरग्यांक हो लायक, सो आमी हो उजार करता. तुमकां जाय तो तुमी उजार करूंक जाता. आतां आमी हो ग्रेट केला चीज आनी तो आमी आतां सारको वयल्यान घालता तेजे. हो आयज आमचो डिनर. आख्खो स्प्रेड करून घातलो. आतां आमी आख्खो चीज घातला आनी आतां आमी ते आवनान घालतली 180 डिग्री सेल्सियसाचेर आनी मागीर तुमकां दाखयता कशें जाता तें. स्टे ट्यून्ड. पळय आतां आमी आवनान घातला ते. ओके, हे पळय आतां आमी बेक केलां ते आनी फॉर 25 मिनट्स 180 डिग्री सेल्सियसाचेर आनी ते आतां रेडी आहा. पळय आतां हें रेडी आहा, रेडी टू ईट. तुमकां तर हो व्हिडियो लायक जालो जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक करा आनी सबस्क्रायब करा. थँक्यू. मोग आसूं. गॉड ब्लेस.